for your introduction. Om Ajnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Sri Guruve Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupak Kada Mayam Dadati Swapadantikam. We'll wait for 1 minute, just एक मिनट बंद करू वापस चालू करूया आता. 1 minute. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री नरसिम्हा जय जय नरसिम्हा प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगा उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलंतं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्. नरसिंहदेव भगवान की जय. श्री प्रहलाद महाराज की जय. हरे कृष्णा. श्रीमद् भागवतांतु सप्तम स्कंद 7th canto तंतु नरसिंहदेव आणि प्रल्हाद महाराज तांगेल काण येता आणि विशेष म्हळ्यार गृहस्थ आश्रमांतुल्ले जे कितले कितले आमकां उपदेश आसता ते सक्कड उपदेशू आमकां 7th canto सप्तम स्कंदांतू मेळटा. ताका तरी सप्तम स्कंद आमगेले तरी भारी महत्वपूर्ण आसा. ताचे अनेक वैशिष्ट्य म्हळ्यार श्री चैतन्य महाप्रभू केन्ना जगन्नाथपुरींत तूं आशिल्ली ती तेन्ना नित्य दनपारा तांणी तोटा गोपीनाथ देवस्थाना वचचे आशिल्ले आनी थंय वचून देवाक एक पंता राजभोग आरती करून न्हिदकार मागीर गदाधर पंडित तांगे लागे बैसून श्रीमद भागवत तांणी आयकतांती. ताचे वैशिष्ट्य म्हळ्यार एक पंता ते सप्तम स्कंदाची काणी आयकून जाल्ली मागीर अपास सांग म्हणून सांगचे अपास सांग म्हणून सांगचे अपास सांग म्हणून सांगचे अशी 200-300 पटी प्रल्हाद आणि नरसिंह काणी देवान आयकल्ली आसा चैतन्य महाप्रभून. इतले हांगेली चैतन्य महाप्रभून इतलं का तांकां प्रिय आसा इतली मोग आसा त्या काणीर की प्रल्हाद चरित्र त्यांनी कितले पंत आयकल्यार तांगेले मन तृप्त जायना. अनेक पण सांग म्हणून गदाधर पंडितान अपास सांगचे आसा आणि चैतन्य महाप्रभू नृत्य करचे आसा डान्स करचे आसा आयकताना. काय कीर्तन करना ती तो काणी सांगता आसा गदाधर पंडित आणि चैतन्य महाप्रभू आयकताना भाव विभोर जावन नाचूचे आसा डान्सिंग इन एक्स्टसी. तशी हे प्रल्हाद चरित्र आमगेले कितले आसपा आचार्य तांणी सकाळांनी सांगिल्लें आसा की सकाळा पशी श्रेष्ठ भक्त चरित्र म्हळ्यार प्रल्हाद चरित्र. सकाळा पशी श्रेष्ठ चरित्र भक्त प्रल्हाद चरित्र. आज वर के आम्ही वाजितात पळय बृहद भागवतामृत म्हणून आसा सनातन गोस्वामींनी बरयल्लें आसा तें तांतूय सांगिल्लें आसा की सकाळा पशी श्रेष्ठ चरित्र प्रल्हाद चरित्र. सगळ्यांनी ताका स्वीकार केला की तागेलें चरित्र
भक्तान तू सगळ्यापाशी श्रेष्ठ आस म्हणून. आज आम्ही मुखाल घंट्यान तू तांगेल चरित्र सांगच्याक या जाऊ ऐकूच्याक साध्य ना. इतले विशाल व्यक्तिमत्व, इतले विशाल चरित्र, इतले दिव्य चरित्र इतले उणे वेळान तू सांगच्याक भारी कष्ट आसा. म्हणून आम्ही डिटेल काणी सांगचे पशी त्या संक्षिप्त करून आम्ही सांगूया आजी. तशें म्हळ्यार तातल्यार सेवेंथ कॅन्टोक आणि सेवेंथ कॅन्टो मस्त दीर्घ आसा, सान ना तें, आणि भारी तांतू चांग चांग उपदेश दिल्ले आसा. त्यामुळे प्रत्येक गृहस्थांनी तांगेली बामूण बायल आसा ती घर आसा तांनी सप्तम स्कंद श्रीमद भागवत वाचुकातीची साक्षात भागवतान तू सर्वोत्तम उपदेश आमकां तांतू प्राप्त जाता. तर ती काणी सूर जाता कश्यप मुनी आणि दिती तागेली बायल, मस्त बायल आसा का. तांतू एक बायल आसा दिती. सांजे वेळारी बामणाक ती आपयता, आमगेल्या मनान तू बसत इच्छा जाल्या आमी वट्टू येवं का म्हणून. तर कश्यप मुनी सांगता, पळय ही ह्या ही ही ह्या टायम आसा पळय, संधी काल म्हळ्यार दीस आणि रात्री हाजे मध्यकाल संधी काल आसा. सांजे वेळारी तिनी सांज, सांजे वेळारी केन्नाय बामूण बायलांनी उठ्ठो येवचें नासा. ते म्हळ्यार तेन्ना अवकाशांत तूं शंकर भगवान भूत प्रेत पिशाच वेत डाकिणी यक्षिणी घेवन हांकां घेवन भोंवतस. आणि कोण बामूण बायल तेन्ना उठ्ठो येता पळय तेन्ना तांतू ते भूत प्रेतांक प्रवेश दितात. भूत प्रेत प्रवेश, राक्षस डाकिणी वेताळ ब्रह्म राक्षस सगळ्यांक तेन्ना गर्भांतू प्रवेश मेळटा आणि शरीर प्राप्त जाता. बामणान सांगिल्लें तिका मना वचनी. तेगेली काम वासना इतली तीव्र जाल्लेली की तीन ताका तांडून भितर व्हेल्लें. आणि तेन्ना तांगेलो संबंद जाल्लो आणि त्या तिनी सांजे वेळारी संबंद जाले मागीर गर्भधारणा जातना जाली सताची तत्काल जाल्ली गर्भधारणा. आणि त्याच वेळान तू त्यांनी केन्ना पट्टांत आयली तेन्नाची पृथ्वी वयरी उल्कापात, भूकंप आणि पुरा नाका जालेले नैसर्गिक आपत्ती जाल्ली. उल्कापात म्हळ्यार सानसान्न स्टार्स अवकाशांतल्यानी नेलार आणि समुद्रात पडतात. फॉल डाऊन ऑफ स्टार्स फ्रॉम स्काय. अशी पुरा भयंकर उत्पात पुरा जगत्यान तू उज्जू लागचो खंय खंय हुंवार येवचे, खंय कसं तुफान येवचें, कसं कसं जेन्ना एक्सपिरियन्स केला. ते इच्छा तृप्त जाल्ले मागीर तकलें मन शांत जाल्लें तेन्ना तिणें भारी पश्चाताप केलो की हांव तुमी सांगिल्लें आयकनी आनी तुमकां तांडून व्हेल्लें. तागेल्या पोट्टान तूं हिरण्याक्ष आनी हिरण्यकशिपू हे गर्भरूप जावन पोट्टान तूं आश्रय घेतला. तेन्ना तिका भारी बेजार जालो. तिणें मागीर तागेल्या बामणाले मस्त क्षमा मागिल्ली, सॉरी म्हाका तुमी माफ करता म्हणून. तर तेगेले ते पश्चाताप पळोवन बामणान सांगलें की ओड नाबा तुगेले दोन पुत्र एकदम भयंकर राक्षस जाता ती. पुरा जगत्यान तूं प्रत्येक जिवाक तांगेले कश्ट दिता तांणी. पण तुगेले पश्चाताप भाव पळोवन हांव तुका वरदान दिता की तागेले एक पूत आसा पळय तो मात्र महान वैष्णव जावन सगळ्यांक वांचयता, तुमकां सगळ्यांक उद्धार करता. तेन्ना शांत जाल्ली ती. यथावकाश जन्म जालो. हिरण्याक्ष जन्म जावन तागेले वराह देवान अवतार घेवन ताका कैद केला. ताजे मागीर हिरण्यकशिपून मस्त प्रतिशोध घेवचो प्रयत्न केला. भारी कोप जावन हिरण्याक्षाला बायलांक पुरा सांगला, समजावन सांगला ताणें की आत्मा कशी अमर आसा, शरीर मरता म्हणून मस्त व्हडलें प्रवचन दिला बायलांक सगळ्यांक शांत करचे खातीर. ताजे मागीर तपश करूं गेला. तपश करूं गेल्ले मागीर देवा देवा देवताली अशी वेवस्था आशिल्ली. देवताली देवतांक गत आसता. देवतांनी कशी कोण तागेले कशी कश्ट करून ताका कशी कैद करचे म्हणून देवता प्रयत्न करता आसली. सगळ्या देवतांक तागेले त्रास आसा. ताणें अशी
वयर कळून पळयल्यार थंय थरथर कापतात पुरा देवता स्वर्ग लोकांतू. इतली भंय येता गेले सकाळांक. कसणय करचें गत ना, मात्र दोळ वयर मात करचे बस, तितले केल्यार सकाळांक वयर भंय जाता. देवता जावन तेन्ना तूं तप कर गेले पळय, थंय देवता जावं वचून एक पक्षी बसता थंय. आणि पक्षी बसून विष्णू 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 अशें म्हणटा पक्षी. तो थंय तप करूं बसला ब्रह्मा खातीर. आणि तागेल एनिमी शत्रू म्हळ्यार विष्णू. आणि पक्षी येवन विष्णू 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 म्हणटा. तुमकां भारी आयकल्यार आश्चर्य दिसता. आजय हांव बेळगांवां गेल्ला, मुंबय गेल्ला, हांगा हिमालय आयला. एक पक्षी आसा तो फालफाल्या उड्डाण विष्णू 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 म्हणटा. हांवें रेकॉर्डिंगय केला. विष्णू 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 म्हणटा. तागेलें रूप घेवन थंय देवता बसून ताका डिस्टर्ब केलें. ताका भारी मनान तूं अशी कश्ट जालें. अरे, हांव म्हगेले तप करूं बसला आनी कोण म्हगेले शत्रू नांव घेता येवन म्हणून घरला आयलो पासो. कोप येवन घरला आयलो. घरला येवन येताना वाटेर तेगेली बायल मेळ्ळी ताका. तिगेले गेल्लो. थंय तागेलो संबंद जाल्लो. आनी ते विष्णू विष्णू विचारून ताणें तिका संबंद केले मागीर प्रल्हाद महाराज तागेल्या गर्भांत प्रवेश केला. जन्म बायले मनशां आनी दादले मनशां बामण बायला केन्ना वट्टू येता ती तांगेल्या मनान तूं कसो नास. त्या भावनेप्रमाणे जीव तांतून तांगेल्या गर्भांत प्रवेश करता. कितें विष्णू विचारान तूं ताणें संबंद केले तेन्ना प्रल्हाद तागेल्या गर्भांत प्रवेश केला. ते जाले मागीर अपास ताणें जंगलांत तपस केला. भयंकर तपस्या केल्या. आज थंय आज पर्यंतच्या इतिहासांत इन द हिस्ट्री टिल टुडे द गोल्ड मेडल चॅम्पियन इन तपस्या इज हिरण्यकशिपू. देवता, राक्षस, दानव आणि दैत्य आणि सकड ह्या सकडापाशी टॉप गोल्ड मेडल मेळ्ळी हिरण्यकशिपू. तागेली तपस्या आज काही कोणी केलेली ना. आणि भक्तान तूं तपस्या केल्ले बेस्ट गोल्ड चॅम्पियन म्हळ्यार ध्रुव महाराज. पण भक्ता भितर सकडा भितर न्ही. सकडा भितर वर्ल्ड चॅम्पियन हिरण्यकशिपू आज थंय. तागेले इतले भयंकर तप आज कोणी केल्लें ना. इतली भयंकर तप केले. पायाच्या एक अंगठ्यार एक पायाच्या एक अंगठ्यार रापून एक पाय दुसऱ्या पायार दवरून 2 हात ओट्टू नमस्कार मुद्रेन तूं वयर करून तो तप करतास 1000 स्वर्गीय वर्ष म्हळ्यार आमगेले 6 म्हयने स्वर्गांत तुला एक दिसू. तशी 30 दिसू एक म्हयनो. तशी 30 ते 12 म्हयन्यांचो एक वर्ष. तशी स्वर्गाचे 1000 वर्ष थंय ताणें तप केला, तपस्या केला. ताजे मागीर तागेले मत्या दाखून उज्जू निर्माण जाला. तो उज्जू निर्माण जावन ब्रह्मा लोक थंय तागेले उष्ण पावला. थंय सकडांक उणव उणव जावन भंय निर्माण जाला. कसं प्रलय जाल्ला की जगत नश्ट जावचो वेळ जाल्ला की म्हणून सगळ्यांक आश्चर्य. इतली गरमी इतली उष्ण कशी जाली म्हणून. सगळ्यांनी सकाळ पळयल्या पृथ्वीन तूं तर एक मनुष्य राबला तागेले माथ्या दाखून अशी ज्वाला निर्माण जाल्या की ते ब्रह्मलोक थंय पावल्या. ताजे उज्जो ताची हुंसाणी. तेन्ना ब्रह्माक सगळं सांगलें देवतांनी की तो पळय आतां तो आनी तुका ताका दर्शन दिनात री तो तप कंटिन्यू करता. आणि त्या तागेल्या माथ्या दाखून भायर पडलेल्या उज्ज्यान पुरा 14 लोक जोडणं भस्म जाता. त्यानंतर तुम्ही वाट राखू नका. ती आत्ता वचतात ताका दर्शन दितात. नेमके आता कसं झालं म्हणून तुका ब्रह्माक जबरदस्ती सकाळी येवंक पडलें. पळय आमी तूं विचार कर का राक्षसा खातीर जबरदस्ती ब्रह्मा येवचें पडटा. भक्तान तपस्या केल्यार मोगान देव दर्शन दिता. ब्रह्मा येता, विष्णू येता. पण रावण आणि हिरण्यकशिपू आणि कंस आणि हिरण्याक्ष अशी भयंकर राक्षस तपस्या करता पळय तेन्ना म्हणटा पळय आउट ऑफ इनएविटेबिलिटी कसं करूं शकता. आणि आणि तपस्या केल्यार त्यांनी जगत ते नश्ट करते फाव आसा ती म्हणून त्यांनी तांकां जबरदस्ती येवन दर्शन दिवचें आसा. आनी नेमकुचें आसा बाबा तूं कसं जावं का.
तेन्ना ब्रह्मान देवेल तेन्ना 1000 वर्स तप केले मागीर तागेले आंगार पुरा मुय्येले घर जाल्ला पुरा. तांतू भितर तो आसा तो देखपणा मुय्यल घर मात देख पडता तागेले पुरा मांस तागेले पुरा चर्म तागेले पुरा कसने सक्कड खावन हड्ड मात बरले आसा. अस्थि पंजर मात्र बरला. तागेले प्राण त्या अस्थिन मात भोंवता आसा. आणि तागे शरिरांत एक कण मांस ना. मागीर आमी शिकता पळय मेडिकलांत स्केलेटन तांतू कसले ना. हड्ड मात्र आसचे 206 ते मात व्हरला आनी ताजी पुरा ताजेरी ते एंट हिल जाला. ताका एक नांव आसा एंट हिलाक वाल्मिकी म्हूण नांव आसा. वाल्मीक म्हळ्यार एंट हिल. तर ब्रह्मान तागेरी कमंडलांक उदक फापुडला आणि ताजे मागीर ताका पूर्ववत शरीर प्राप्त जाता. उपास मांस येता चर्म येता पुरो लायक जाता. तेन्ना ब्रह्मन विचारता कसं तरी तपस्या करतास तू. तो म्हणटा म्हाका तुम्ही अमर कोरता. ब्रह्मान सांगितलं असं पळय हांवय अमर ना. म्हाकाय मृत्यू आसा. म्हाका केन्ना स्वताक अमर करूं जायना. तुका कशें अमर करचें हांवें. हो अशी वे व्हडना. ताणें विचार केलो की मृत्यू कशी कशी येता म्हणून ताणें सकट लिस्ट काडलें. उज्जैन येता आणि पेस्कातीन येता आणि मनशान येता जनावर येता आणि अशी पुरो देवतान मारले येता आणि उदकांत येता आणि नेलार येता आकाशांत येता घरा भितर येता घरा भायर येता. अशी पुरा नमुन्याचे खंय खंय मृत्यू आणि कशी कशी मृत्यू येता पळय ताची पुरा लिस्ट करून सप्लाय केल्या. म्हाका ह्या तूं सगळ्यांक तूं अभय अभय करता म्हणून तुवें अभय करता सगळ्यांक तांणी म्हणटात. आतां ताणें तथाच तूं केल्लें. गंमत म्हळ्यार ते वरदान मेळ्ळे मागीर भारी अहंकार जावन पुरा 14 जगत्यान तूं सगळ्यांक कश्ट दिवन सगळ्यांक हरोवन तांकां सर्वंट करून दवरला सकट देवतांक. आणि पुरा काळ पुरा बदली करचो प्रयत्न केला. मृत्यूक वश करचो प्रयत्न केला. आणि जावो तेन्ना पावस जावो तेन्ना शीं जावो तेन्ना वत अशी पुरा नियम चेंज करून पुरा पृथ्वी पुरा 14 ब्रह्मांड 14 लोकांत ब्रह्मांडांत आधिपत्य प्रयत्न जावचे प्रयत्न केला. हांव देव म्हणून म्हगेलें नांव जप करा ती. विष्णू नांव जप करनाका तुमी. ताजे मागीर प्रल्हादान जन्म घेतला. जन्म जाले मागीर प्रल्हादाक जितकें व्हड जालें मागीर गुरुकुला पेटयला. तेन्ना थोडें शिक्षण जालें मागीर कसन जाला म्हगेलो पूत कशें शिकला म्हणून ताका आपयता हिरण्यकश्यपू दरबार आपयता. हांव सगळें ताका लायक ड्रेस आनी करून पेटयता. चेडाक प्रल्हादाक हिरण्यकश्यपू बापूस पांय बसयता आनी म्हणटा पुता तूं कसन शिकलो. तो म्हणटा तत्साधु मन्यम सुरवर्य देहिनान. ताचो अर्थ अशी हे असुरवर्य म्हगेले आहा न्हू हांगा जे जिवनाक कसन अर्थ ना. हे पुरा सोडून वना वचुका आनी देवाल भजन कोरका. ताका आयलो खूब म्हगेलो देव विष्णू शत्रू आसा तागेले शरण वच म्हूण सांगता. कोपान ते शिक्षका पळयता मागीर टिचर्साक शंड अमरकाक तुमी हें शिकयलें ताका. ना ना आमकां गोतूं ना कसं आमी कसं शिकय न्ही. कसं सान चेडूं आसता आमी ताका अपास शिकयता डोंट वरी म्हणून अपास व्हरता ती. आनी एक वर्सा अपास शिकोवन हाडटा ती. तेन्ना बापूस अपान आपयता तेन्ना आवसू बापसाल कोप पळयला तिणें पयले फुडले वर्स. तेन्ना ती म्हणटा पळय पुता कसं नाक जाल्यार जबाब दिवं नाका लायक करून जबाब दी. आनी ताका पप्पो आनी करून लायक आनी मेकअप आनी करून पेटयता सांगता कशें उलयचें म्हणून. वापस बापूस ताका पांयार बसयता. पुता कसान शिकले रे पुता तूं. तो म्हणटा श्रवणम कीर्तनम विष्णू स्मरणम पादसेवनम. अशा ह्या 9 पद्दतीन विष्णूल भक्ती कोरका आणि भक्ती करून आत्मनिवेदन कोरका देवा विष्णूक समर्पण कोरका.
तेच जीवनाचे उद्देश बाकी पुरा 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 कसं नाही प्रयोजन ना. तक इतलं कोपयलो अपास्थान तक पळयलें शंड मरकाक तुमगे तुम्ही ताका हेच शिकयता वे तुम्ही गुरुकुलान तू कसं शिकयता तुम्ही. आनी थर कापता ती शंड मरका आम्ही हे शिकयनी आम्ही हे शिकयनी म्हाका दिसता लंच टायमान तू देवता येवन आमगे शत्रू कसं ताका शिकयता दिसता. आम्ही दिसभर थंय ती मध्यमात जेवणा वचे तेन्ना कोणें येवन शिकयता अशें पुरो आमगे शत्रू पुरो येवन भारी कोपयलें ताका. हांवपास ताका प्रॉमीस केलें की आमी ताका शिकयता ती आयकोन म्हणून. थर्ड टायम अनेक कसं श्लोक आयकता हां भारी कोप येता. तेन्ना तो म्हणटा आतां म्हाका कळून चुकला की प्रल्हाद हो आमगेल्या कुटुंबाक जाल्लेलो कॅन्सर आसा कर्करोग कर्करोग गांठ आसा. आनी केन्ना शरिरांत तूं कर्करोग गांठ येता तेन्ना ती गांठ काण सोडका शरिराक वांचोवचें मना आसल्यार ती गांठी वेळेन तूं मस्त वेळ करचे पशी मस्त तोडाव करचे पशी तेन्ना ती तत्काल काण सोडका तेन्ना मात्र शरीर वांचता. तो हो प्रल्हाद आमगेलो राक्षस वंशा लागीं कर्करोग आसा कॅन्सर आसा ताका मान सोडय ती ताका पेस्कातीन तलवारान भाल्यान गदेन कसन जावं कशी कसं विष दिवन कसं वयर लकोवन उदका भितर उडोवन समुद्रा भितर घालून सापा भितर दिवन विष दिवन कसन जालें तशी ताका कसनय करून तागेले वध करता म्हणून. आतां मस्त व्हडली काणी आसा तातूंत ताका विष दितात पिवच्याक तो विष पिता तागेले वयरी विशा परिणाम जायना. ताका हस्ते पांयावळ दिता तो हस्त ताका पांय दिना पांय उकळता ताका पांय दिना तागेले वरी. ताका सर्पाच्या हजारो सर्प आसतात तो विषारी सर्पांत तो थंय सोडले मागीर तातूंत एकय सर्प ताका चाबना. ताका गुड्डे दाखोवन लकयता ती तेन्ना विष्णू सकाळ ताका राबला कॅच करचे काय तरी ताका उदकांत डुबयता ती ते उदकाक कसनय जायना. ताका मागीर भयणी पेटयता होलिका देवी तिका वरदान मेळ्ळां की तिका उजो लागना म्हणून ताका लाशिल्ला तिका उजो लागना तिगे लोटू कोण आसता जळटा म्हूण तिका आपयता ती हाका घेवन तूं पांयार करून बैस आमी तुका उजो लायता ती मागीर तुका काय उजो लागना तो उजो लासून मरता. जाता मात्र उलटें उजो लायले मागीर होलिका देवी हिरण्यकशिपूल भयणी जवळून वता आनी जळताना मरचे पडून म्हणटा अरे ब्रह्मदेवा ब्रह्मदेवा तर म्हाका वरदान आशिल्लें न्हय हांव उज्या दाखोवन म्हाका जळची वरदान मागीर हांव जळना अशें म्हाका वरदान आसा हांव कशें जळटा आसा. ब्रह्म सांगता येवन की तुगेले केन्ना तुका केन्ना डेंजर आसा उज्या दाखोवन तेन्ना तुका उज्जो बाद करना. तूं कपट करून तुगेले कोणाकय मारचे खातीर म्हणून तूं प्रयोग केल्यार जळटा तूं. तुवें स्वताक वांचोवचे खातीर हो प्रयत्न केल्लो न्हय त्या चेडाक लासूं खातीर तूं प्रयत्न केल्लो न्हय तर तुगेलें वरदान हांगा फेल जाता म्हणून तुका जळोवपाची पडटा अशें सांगता सांगता ती जळ न्हू लासून वता आनी प्रल्हादाक कसनय जायना तातूंतल्यान तो वाचता. अशी पुरा नमुन्या प्रयत्न केल्ले मागीर मस्त दीर्घ काणीच ती हजार गटले नमून प्रयत्न केल्ले मागीरही प्रल्हादाली मृत्यू जायना म्हणून बेजार करून तांणी ताका वापस हाडटा ती राया तुगेलो पुत्ता आमी कसन कसन प्रयत्न केला तो तागेलो मृत्यू जायना तो कशें ताका मारचें म्हणून तो कळना म्हणून तुमगेले खातीर हाडला म्हणून अशें हांव आतां स्वता तागेलो वध करता पळयता. तर प्रल्हाद निमगिता कसन रे तुगेले भितर कसन बल म्हणून तुका कसनय जायना इतले व्हडले व्हडले भयंकर राक्षस तुका मारचे प्रयत्न करता ती तर तुगेल्या भितर कसन बल आसा ज्या निमित्त तूं मरना. अनेक खूब तशी उत्तर दिलें. तुमकां खंय दाखोवन बल मेळटा इतर जनांक जगत्यान तूं खंय दाखोवन बळ मेळटा थंय दाखोवन म्हाका बल मेळटा. स्ट्रेट सांगोक ना खंय मेळटा म्हणून तर इनडायरेक्ट सांगलें की म्हाका पळय थंय दाखोवन बल प्राप्त जाता खंय दाखोवन तुमकांय बल प्राप्त जाता. खंय दाखोवन प्राप्त जाता सांग न्हय तूं. विष्णू 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 म्हगेलो शत्रू विष्णू वयना
विष्णू तुका बल दिता, तोच म्हाका बल दिता. वय वय तुका विष्णू बल दितोय, खंय आसूं गेलो विष्णू सांग. कसं अपेक्षा आसा की तो वैकुंठ आसच्या पुरो, तो तागेले घरला आसच्या पुरो. तशें ना उपास एक एक ट्विस्टिंग उत्तर दिलें. कशें उत्तर दिलें? विष्णू खंय आसवय, विष्णू खंय ना. खंय ना विष्णू. सकट कडेन विष्णू आसा, कण कणांत विष्णू आसा. तुमगे भितर आसा, मेगेल भितर आसा. मेगेल शत्रू विष्णू विष्णू विष्णू, तागेलें नांव घेवं नाका. मागीर कोपान तलवार काडली व्हडली. ती तलवार पळय चिताक सगळ्यांक भंय जाता देवतांक. एवढी इतली व्हडली तलवार काडून राबला तो. एक म्हणटा म्हगेली अम्मा नरसिंहा ड्रामांतू फ्रंट लायना बसल्या, फ्रंट लायन स्टेजारी नाटक चाल आसा. तातूंत 6 फीट 3 इंच आदिकेशव प्रभू हिरण्यकश्यप जाला. तागेले 6 फीट 3 इंचार तागेले मात्यारी 1 फूट तागेलो मुकुट आसा. ಒಟ್ಟು 7 फीट. हातान तू 4 फीट तलवार आसा. तो हात वयर करून दाबला. 12 फूट थंय तागेली तलवार पावल्या. आणि तो तलवार अशी उबोवन दोन्ही हातान प्रल्हादा मारच्याक येता. आणि प्रल्हाद कोण जाला? म्हगेली धुव, अम्माल नाती. तर अम्माक भंय 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 जालें. इतली भंय केलें अम्माक. तो आवेश पळोवन अम्मा भंय जालें आतां तेन्ना. तें नाटक चल्लां तेन्ना वय त्या अम्माक पळयतना भंय जाला. तर तुम्ही प्रयत्न करता, तुम्ही विचार करून पळयात ती तेन्ना प्रत्यक्षांत तूं इतलो महाकाय हिरण्यकशिपू, तागे इतली व्हडली तलवार, तातूंत एक सान चेडूं येद्रा रावला आनी हांव तुका मारता म्हणून म्हणटा. खंय आसा तुगेलो देव? ह्या खांबा भितर आसवय. प्रल्हाद म्हणटा खांबा भितर न्ही, सकट कडेन आसा. तशें खांबा भितरूय आसा. वय वय खांबा भितर आसवय. आत्ता हांव खांबांत उजव्या हातान तलवार धरून दाव्या हातान मुश्टी करून त्या खांबा मारता आनी खांबो कुडके कोण चडटा. पळय तुगेलो देव कशी भायर येता म्हणून म्हगेल्या येद्राक. आनी अशी तलवार आतां धरून डाव हातान त्या खांबार मुश्टी मारता. मुश्टी मारता ताका 14 लोकां ब्रह्मांडांतूं भयंकर ध्वनी जावन आवाज जाता. हिरण्यकशिपूकय 2 क्षण आश्चर्य जाता की हांव मुश्टीमात मारलेले, इतलो व्हड आवाज कसो जाल्लो. इतले व्हड आवाज करून त्या खांबा भंग जाता. ताची फुडें एक गंमत आसा. हिरण्यकशिपू नेमकीच न्हय, तुगेलो देव सकट कडेन आसवय, सकट कडेन व्याप्त आसवय, हे खांबाय आसवय. तर प्रल्हाद म्हणटा वय खांब्यांत आसा. केन्ना प्रल्हादान सांगिल्लेच पळय बोट दाखोवन की खांबान तुवें आसा म्हणून, खांबान तुवें आसा म्हणून. त्या क्षणारी त्याच क्षणान तूं देवान अर्ध मानव अर्ध सिंह रूप घेवन नरसिंह जावन खांबा भितर अवतार घेतला. तो प्रल्हादा मात देख पडता आनी कोणा देख पडनी. अवतार घेवचे फुडेंची खांबा भितरी प्रगट जावन ताणें प्रल्हादाक दर्शन दिला. ताणें पळयला तो फुडें पळयला आनी मागीर मुश्टी मारल्या. मागीर तो खांबो भेत्तून नरसिंहदेव भायर पडला. तेन्ना इतली व्हडली ध्वनी जाला, इतले व्हड सोर सावंड जाला की ब्रह्मा लोक थंय भयान सकट कांपता. ती कसन जालें म्हणून. आनी भयंकर गर्जना करून अर्ध मनुष्य आनी अर्ध सिंह जावन नरसिंह प्रकट जाला. इतली व्हडली गर्जन केला की 2-3 क्षण ताकाय भंय जाला की अरे हो कोण आयला हंतक भायर म्हणून. तशी अपेक्षा करली हांवें. पण मागीर अहंकार आसा न्हय. अहंकार सांगता अरे हांव हिरण्यकशिपू, हांव काय सादारण मनुष्य व्हय. म्हाका भंय कसो लागत आसा. म्हाका बरमान वरदान दिला. म्हगेलें कसं नाही वायट जायना. हांव मारता का. केन्ना देव आयलो भायर? सांजे वेळार आयलो न्ही, दनपारा वेळार आयला. मध्यान्ना वेळारी. मध्यान्ना वेळारी खांबो भेत्तून आयला भायर. मध्यान दाखोवन सांत थंय युद्ध केला. अशें आमगेले आचार्य सांगता ती की माजर केन्ना केन्नाय ते विंद्रा वट्टू खेळ करता. ताका एक दांत मारता, मागीर तो जखमी जावन वापस मुखार वता. मागीर वापस ताका दांता धरून वापस दांत मारता. अशें करून ताका मस्त वेळ करून खेळयता. आनी खेळ खेळून मस्त वेळ खेळ जाल्यार मागीर
फायनल ताका मारता. तशी हिरण्यकशिपू वट्टू नरसिंह भगवानानं मस्त खेळ केल्लो, युद्ध केल्लें. अशें दाखयलें की हांव हारता असो, हांव जिंकता असो, हांव हारता असो, हांव जिंकता असो, अशें करून न्हू कितले 5-6 घंटे मध्यान्न जावन सांत थंय युद्ध केलें तागेले वटू. आनी सगळ्यांक भंय जाला. केल्या वेळारी हिरण्यकशिपू वयर आसा, वर चड आसा, वेरी विक्टोरियस दिसता, जिंकता म्हूण दिसता. केन्ना नरसिंह भगवान जिंकता म्हूण दिसता. केन्ना नरसिंह भगवान जिंकता म्हूण दिसता पळय, तेन्ना पुरो देवता पुरो ते कशें म्हणटा ताका, क्लाउड्सा भितरी लिपून आसा ती, ते भायर येता ती. हा आमगेलो देव आतां वरान तूं जिंकतास म्हणून. आनी केन्ना हिरण्यकशिपू जाता पळय वर चड मेरी सुपिरियर अशी, ही बिकम्स ऑलमोस्ट विक्टोरियस ओवर नरसिंहदेव, तेन्ना तांणी उपास दिवता ती क्लाउडा भितर वचून. अशी पुरा क्लाउडा भितरी भायरी, भितरी भायरी अशी पुरा तांगेलें काम चालू आसा देंवतालें. तांकां गुर्तू ना की देव ताका मारता म्हणून. तांकां दिसता की अरे कदाचित नरसिंहाक हिरण्यकशिपू मारचे फाव आसा अशें तांकां दिसता केन्ना मदें मदें तूं. आनी ताजे मागीर फायनली केन्ना सांजे वेळार पळय, तिनी सांज म्हळ्यार इवनिंग टायम, ट्वायलायट टायम, संजे वेळारी लागीं आयले मागीर देव हिरण्यकशिपूक उकळटा ती. आनी उकळून ताका हुमरार हाडटा ती, हुमरारी उकळून हाडटा ती. उकळून हाडले मागीर हुमरारी एक पांय दुसरो पांय दवरता ती, रायट लेग ऑन लेफ्ट लेग दवर न्हू, एक खुर्शी करता ती, खुर्शी म्हळ्यार बसची जाग करता ती, ताजेर ताका दवरता ती. दोन ताका म्हणटू 8 हात आसा देवाले. दोन हातान ताका धरता ती, तागेले एक गळ्यार हात दवरता ती, एक पांया हात दवरून ताका घट्टी धरता ती, हालच्या नज म्हणून. दोन हातांनी नांगटाना पोट्टा भितर नांगट घाल न्हू, पोट पिंदून ताजी पुरो अंत भायर काडटा ती. आनी आनीक दोन हातान ते अंत भायर काडून गळ्यांत घालता ती, माळ मणके हारा म्हण घालता ती. कितले हात जाले वटू? दोन हात धरल्या ती तागेल्या शरिराक, दोन हात पेट पोट पिंजत आसा ती, आनी दोन हातान माळ घालता आसा ती. अशी भयंकर दृश्य. आनी कशी पांयार दवरले निमिती नेलारी ना, आकाशांतूय ना, उमरार आसले निमित्त घरांतूय ना, घरा भायरय ना, उदकांतू ना, आकाशांतू ना. आनी शस्त्र कसले वापरले, शस्त्र हाडले मास्त्र, शस्त्रान युद्ध केला, पण शस्त्रान मार न्ही, शरिराचे एक भाग नांगकूट घेवन ताजे नांगटान पुरो पोट पिंजून ताजे अंत काडून जीव काडला. आनी जीव काडले मागीर देवा इतले कोप अशी वर्णन आसा, म्हाका आतां मस्त सांगच्या वेळ ना म्हणून. केन्ना देव भायर आयलो पळय खंबा दाखोवन, तागेले कान अशी दिगळ जावन राबल्या ती, दृश्टी एका कडेन आसा, भोंवय पुरो वयर जाल्ल्या ती. इतलो कोप आसा की जगत्यांत तूं इतलो कोप आज थंय कोण करनी, आज थंय इतली क्रोध कोणय प्रकट करनी. अशी भयंकर क्रोध, जगत्यान तुला सर्वश्रेष्ठ क्रोध प्रकट केला. आणि पाय अर्ध अशी राबून अशी हात अशी नांगट अशी करून रेडी आसा ती, उग्र नरसिंहा म्हणून. आज थंय 14 लोकांत खंय उग्र नरसिंहा मुर्ती ना खंय. केन्ना मायापुरान तो मुर्ती सांगली पळय करच्याक, तेन्ना स्थापीत त्या मुर्तीकारान सांगला की आमगेल्या शास्त्रांत बरयल्लें आसा की अशी उग्र नरसिंहवाली मुर्ती ब्रह्मलोकांतूय ना खंय, खंयचे लोकांतू ना. तर पृथ्वी कशी आसचे पुरो साध्य ना, आमी मूर्ती करना म्हणून सांगला. त्या उग्र नरसिंहा स्वरूप आनीक कसनय युद्ध करणी, कोप काणी कोप आनीक तागेले वट्टू आसा, आनी पाय अर्द मोड फोल्ड करून लाभल्या ती, हात फोल्ड करून लाभल्या ती, नांगट अशी येता केल्या ती. त्या भयंकर रूप बघून थोड्या वेळ तो काही भंय केला. मागीर कशी मारता वता पळय युद्ध करतना ताका क्रोध उण जाता. मागीर फायनली इतलो क्रोध आसा, इतलो क्रोध आसा, इतलो कोप आयला की पोट पिंजून अंत काणू जाल्यार कोप आनीक बनी. मागीर कसं केलें कसो ते पिंदील पोट्टान तुल्यान हरद्यांत हात घालला भितरी. आनी कशें आमी आंब काडटा पळय झाडां दाखोवन, रुखां दाखोवन अशी कुडकी करता पळय, तशी ते हार्ट कुडकी केल्ले अशी शरिरान दाखोवन वेंगड केल्ले.
आणि अशी बॉल कशी असते तशी हाता घेऊन धूर उडवून दिला. आणि ताजी मागिरी इतलं खूप असं त्या वडले शरीर त्या हातात धरले पडाय ते लकवून दिलं, लात मारून लकवून दिला, मस्तून लकवून दिला. आणि काही गर्जन करता असतं आणि क्रोध राबनी मग हिरण्यकशिपुल्या पुरा भाव पुरा तागेले राक्षस पुरा मंत्रीगण पुरा तागेले सैनिक ಒಟ್ಟು आक्रमण करतात नरसिंगदेवारी. नरसिंगदेवानं सगळ्यांक नांगकुट वापरून सगळ्यांक पिंजून सोन फेक उडवून दिला. मस्त वेळचं युद्ध झाला, मस्त वेळतही पुरा सकड़ा जणांक मार दल्ले मगिरी सक्कड हिरण्यकशिपुला राक्षस पुरा मेल्ले मगिरी. अनेक तांगल कोप चालूच असं, गर्जन चालू असं गर्जना. हिरण्यकशिपू मोर झाला. तेन्ना ब्रह्मा आणि सकड देवता निपिल नव्हे क्लाउडा मागिरी क्लाउड सांतू भायर येवन सकाळ देवले ती हिरण्यकशिपुल्या दरबारांत पुरा युद्ध झालेलं आहे. थंय तक मारलेलं आहे. सगळे बॉडी थंय पडल्या, सगळे हार्ट आणि काही पडला आणि पुरा राक्षस मध्ये पडल्या ती मोरनो. तेन्ना सगळ्यांक आणि काही भय असं आणि काही देवाला कोप उण जायनी. हा तेन्ना ब्रह्मा सगळा पळयता, सकट ब्रह्मा पळयता ती कसं करचें, कशें सांगचें, कशी कोप उण करचो, कोण येद्रा वता ती. ब्रह्मा सकड ब्रह्मा पळयता ती, ब्रह्मा सगळा पळयता. ब्रह्मा म्हणटा म्हाका जायना, म्हाका धैर्य ना, म्हाका इतले हिम्मत ना देवा येद्रा वचचेको. मागीर ही लक्ष्मी आयल्या तागेले वटू. लक्ष्मी बायल न्हय तुगे तागेली. म्हणलं, लक्ष्मी देवी तुम्ही देवाला बायल न्हय, तुमगेले बामूण न्हय, तुम्ही वचा ती आणि तांकां चिके शांत करया ती. लक्ष्मी म्हणता ह्या मनशा म्हाका गुर्तू ना, मिगेल विष्णू बामूण वय पण ह्या मनशा मिगेल गुर्तू ना, आय डोंट नो हिम. मागीर कसं करचें. इंद्र ब्रह्मा पळयता, ब्रह्म इंद्रा पळयता, मागीर तो वायू इंद्रा पळयता, इंद्र वायू पळयता, सगळा पळयता ती. कोणय मुखार वचच्या तयार ना ती. सगळ्यांक भय्य इतले कोप आयला देवाक कोणाला येद्रा वचची धैर्य ना कोणाकय भय्य ना मागीर हिम्मत जायना. मागीर सकाळी दृष्टी सान शेरडार पडता. प्रल्हादू ताका कसं नाही भय ना. लायक गंमत पळयत आसा. ब्रह्मा हा कोण ब्रह्मा जगत त्या सगळापाशी सगळ्याला हा न्हू ब्रह्मा प्रपितामह. हा ब्रह्मा म्हळ्यार कोण प्रथम जीव. तागेले कितले अधिकार आसा, कितली तागेले बल आसा, कितली पोझिशन आसा का. तो ब्रह्मा ह्या सान शेरडा येद्राक बाक सोडून नमस्कार करता. देवा प्रल्हादा आता आमकां कोणाकय देवा येद्रा वचचे हिम्मत ना, आमकां धैर्य ना, आमकां मना अशी भय करता. आता तू वत बे देवाक शांत करचे का तरी हे फुल्ला माळ घे आणि तू वचून देवा घाली. तुगेले निमित्त देव शांत जावचे फाव आसा. प्रल्हादान हसता हसता हा म्हणलें. हातांत तुलें माळ घेतली आणि देवा येद्र गेलो आणि देवा लायक करून माळ देवान वाक मान सकाळ करून गळ सकाळ करून ते माळ तागेले गळ्यांत घेतले देवान मोगान आणि ताका पळयस ताका देवालो कोप नश्ट जाला. देवान ताका उक्कोळून पांयार बसयल्या. पांयार बसून सिंह कशी सिंहा चेरडाक लेवता तशी मोगान देवान प्रल्हादाक पुरा शरीरा लेवला. पुरा लेवन तागेले मोग व्यक्त केला. सिंह कशी करता तशी तागेले चेडा कशी मोग करता तशी प्रल्हादाक मस्त वेळू जिब्बेन मोग केल्लो आसा. ते अद्भुत दृश्य सगळ्यांनी पळयल्लें आसा. लक्ष्मी काही केन्ना धैर्य जायनी, ब्रह्मा काही धैर्य जायनी, देवतांका धैर्य जायनी. त्या सगळ्या येद्राक हो सान चेडू ताका इतली पण भंय ना, कण भर भंय ना ताका. सगळा बडे आश्चर्य जाले की देवा कोप कोणाकय उण करूं जायनी. ह्या सान चेड्यान हार घालून देवालो कोप नश्ट केल्लो. मागीर देवान सांगला प्रल्हादाक पुता मेगेल खातीर तुवें कितले कश्ट सहन केला. कसन कष्ट सहन करनी तू मेरे खातीर.
कसं जबाब दिला प्रल्हादानं की हांव कसं नाही कष्ट करणे. तुम्ही प्रत्येक कडेन येवन म्हाका वांचयला आसा. हांव केलेलें एक काम म्हाका केन्ना केन्ना तांणी मारचे प्रयत्न केले पळय, तेन्ना हांव तुमगेलें नांव मात्र जप करता आशिल्लो. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो नारायणाय. म्हाका विश दिलें तेन्ना हांव तेच म्हणलें. म्हाका उजलावचो प्रयत्न केलो तेन्नाय हांव तेच करता आशिल्लो. म्हाका गुड्ड्यार दाखोवन लकयलें तेन्नाय हांव तेच म्हणटा आशिल्लो. म्हाका सापा भितर दवरले, हस्ते पांयां दिले, कसकसन केलें तेन्ना हांव एक काम करता आशिल्लो. हांव तुगेलें नांव जप करता आशिल्लो. त्या निमित्त म्हाका कसनय गुत ना. आनी म्हाका हें गुर्त आशिल्लें प्रत्येक पंथा की प्रत्येक वेळार तुमी येवन म्हाका वांचयलें आसा. हांव कसन केलां, हांव कसनय करनी, हांव कसनय कश्ट करनी. देवान सॉरी म्हणलें आसता प्रल्हादाक. आय एम व्हेरी सॉरी. म्हगेले खातीर तूं कितले कश्ट म्हणून सहन केला. आतां तूं म्हगेले खातीर कसो निमगो का. तूं म्हगेले खातीर इतले कश्ट केला तूं ते एक्सेप्ट करना. हांव तुका वरदान दिवचें मना आसा म्हाका. तूं म्हगेलें मागूं का कशें म्हणून. म्हाका सांग तूं कसो जावं का म्हणून. कितें जबाब दिलो देवा प्रल्हादान. आयकून आयकया सगळं. प्रल्हादान कसन जबाब दिला देवाक. देव म्हणटा आसा वरदान मागेलें वरदान दिवचें आसा तुका म्हणून. ताणें सांगला की देवा हांव व्यापारी न्हय. आय एम नॉट अ बिझनेसमॅन. हांव तुगेले वटू हांगा बिझनेस करचो आयिल्लो न्हय की हांव तुगेले खातीर अशें केलें म्हणून तूं म्हाका अशें करून दी. हांव तुगेलें हें केलें ताचेर म्हाका रिवॉर्ड दी. हांव तुमगेले वटू प्रेम आनी भक्ती केल्लें मात्र. कसनय मनान तूं नमगून हांव केल्लेलें ना. देवा म्हाका तुमी व्यापारी करचो प्रयत्न करूं नाका ती. म्हाका व्यापारी करूं नाका ती. देवाकय आश्चर्य जाल्लें. कसं करचें तर. म्हाका चेडा कसं म्हणून दिवको म्हूण मना आसा. आनी चेडूं घेवचो तयार ना. कसं करूं हांव. देव वापस म्हणटा पुता कसानपणी घे रे तूं. कसानपणी घे. कसानपणी मागून घेवं का तुवें. म्हाका तुका दिवचें मन आसा. म्हाका तुका दिल्यार मस्त खुशी जाता. प्लीज तूं कसानपणी सांगू का रे म्हाका. तेन्ना सांगलें प्रल्हादान देवा तुमगेले भक्त आसा पळय भक्त तांगेल प्रती मेगेल दाखोवन कसनय अपराध जावचे नजा. अशी केन्नाय म्हगेली बरी परिस्थिती येवचे नजा की म्हगेल्या हातांत उलयना म्हगेल्या तोंडांत उलयना तुमगेल्या भक्तार अपराध जावचो म्हणून. हांव म्हाका सकाळा भाशेन म्हाका कोणालेय भंय ना. म्हगेल्या आन्नाल म्हाका भंय नाशिल्लें. म्हाका मृत्यू भंय ना. म्हाका कसलेय भंय ना. म्हाका एक्क भंय आसूचें की म्हगेल्या तोंडान म्हगेल्या हातान केन्नाय भक्तालो संतालो अपराध जावचे नज. म्हाका हे मात्र भंय आसा. आय एम ओन्ली फियरफूल ऑफ वन थिंग that I will offend your devotees. आणि म्हाका कसलेय भंय ना. आय एम नॉट फियरफूल ऑफ डेथ. आय एम नॉट फिअर ऑफ माय फादर. आय एम नॉट फियरफूल ऑफ एनिथिंग. देवा काय आश्चर्य. कसं नमुन्या सेंटेन्स सांगला ताणें. पण देवान सांगला तथास्तु. तूं म्हगेलो सगळा पशी प्रिय भक्त आसा. अशें म्हणून मागीर देवान ताका मस्त मोग केला. आनी मागीर लक्ष्मी येत रायली. मागीर ब्रह्मा येत रायली. हगुडुक रायत रायली ती. देवा तागेले वटून तागेले प्रल्हादा पळोवन इतली मोग निर्माण जाली मागीर वात्सल्य पळयलें मागीर तांणी हिम्मत केली. हगुरू धैर्य केलें की आतां वचूं येता म्हणून. आनी एक एक करून वचून देवा पांय पडलीं ती आनी देवा स्तुती केल्या. ताजे मागीर सगळ्या सकळ देव तांकां नरसिंह देवान पळयला. आनी ताजे मागीर 9 दीस नरसिंह देव थंय आशिल्लो. 9 रुपान तूं सिंहासनार तुगेलें दर्शन आसा. अशें आतां बरयलें आसा आनी शास्त्रांत की देवान प्रल्हादाक योग शिकयला. योग. थंय एक मुर्ती आसा योगा नरसिंहा म्हणून. 9 मुर्तींतूं एक मुर्ती आसा योगा नरसिंहा. तातूंत पद्मासन घालून देव प्रल्हादाक योग शिकयता आसा. आनी आसा पानां नरसिंहा. ते पानाक पिता. पानाक घातले तोंडाक घातल्यार गुडगुड आवाज येता आनी भितर वता पुरो. आनी खंय वता म्हणून वतना. आनी एक आसा धनुश नरसिंहा. धनुश्य घेवन रावल्लो आसा. अशी पुरा लायक नरसिंह स्वरूप आसा. आनी मागीर 9th डेक आमगेल्या देव भायर सरता की आतां म्हाका वचूं का म्हणून. तेन्ना देवा सांगलें प्रल्हादान की आतां हांव एकलो आशिल्लो कश्टार आशिल्लो बापूस म्हाका मारचो प्रयत्न करता आशिल्लो तेन्ना तुमी नाशिल्लीं आतां तुमी आयलीं ती. आतां म्हाका तुमगेले शिवाय कशें हांव जिवन काडचें. कशें हांव जिवंत रावूं का. साध्य ना म्हाका.
तेन्ना देवानं तत्काल एक मूर्ती काणू दिल्या. तांक स्वता आली मूर्ती. उग्र नरसिंह मूर्ती काणू दिल्या. आणि ती मूर्ती सांगल्या की इथं हांव वता, पण ह्या मूर्ती रुपान हांव तुमगेलो राबता. आणि मगेल तू सेव कर येतं, हांव तुगेलो वट्टू ह्या मूर्ती रुपान आसा, हांव तुगेलो वट्टू आसा, काय बेजार करू नाका म्हणून देव भायर सरता. आणि नरसिंह आली ती मूर्ती घेऊन प्रल्हाद पूज सुरू करता. मागीर नरसिंह हिरण्यकशिपूल्या सिंहासनारी प्रल्हादालो राज्याभिषेक जाता, राज्याभिषेक. आणि प्रल्हाद राय जाता. मागीर व्हड जाता आनी मागीर मस्त पराक्रम करता. ताचे मागीर तागेलो पूत जल्म जाता, विरोचन. आणि विरोचनाक एक पूत जाता, बली म्हणून. आणि ती काणी मातशी लंबी आसा, व्हडली आसा. तर बलीक वामन देवान दर्शन दिला आणि आशीर्वाद दिला. आता तिला कहाणी मस्त व्हडली आसा. 8th कॅन्टो, अष्टम स्कंदांतू. तर बली महाराजाले आत्मसमर्पण पळोवन देवाक इतली खुशी जाल्या, इतली खुशी जाल्या की देवान ताका वरदान दिला की तुका इंद्र जावचें मन आशिल्लें न्हय, इंद्र लोक जावका म्हणून. हांव तुका इंद्रा पशी श्रेष्ठ अशें राज्य दिता. सुतल लोक अमरावती पशी इंद्राल्या राजधानी पशी सर्वश्रेष्ठ राजधानी तुगेल्या सुतल लोकांत आसता. आणि हांव तुगेल्या सुतल लोकांत येवन तुगेले द्वारपाल जाता, तुगेले वटून राबच्या येता. येताना प्लॅन करून येनी ऑन द स्पॉट प्लॅन केल्ले की तुका सुतल लोक दिता आणि तुगेलो वाटू येवन थंय द्वारपाल डोर किपर राबता. त्या प्रल्हादू, तागेलो पूत विरोचन, तागेलो पुतू बली महाराज. तागेले आपणाले नातराक पळोवचे खातीर ते प्रल्हाद आयला. हातान तो नरसिंहदेव मूर्ती घेऊन आयला आणि पळयता आसा पुली. आणि तो ऐकता प्रल्हादू, अरे मिगेल देव मिगेल नात्र सांगता आसा की हांव तुगेलो उठ राबच्या येता म्हणून. तर हांव कसो करता हांगा. कोणाक एकल्याक ती हातान तुली मूर्ती दिता आणि सांगता तू ही मूर्ती पूज करी. आतां हांव प्रत्यक्ष देवा वट्टू वता. तर प्रल्हादू आणि वामन देव ಒಟ್ಟು ಒತ್ತತಿ ಸುತ್ತಲ್ ಲೋಕಾಂತು बली महाराज ಒಟ್ಟು बली महाराज तागेल महाल राबच्या होता आणि बागलारी दोन द्वारपाल, एक वामन देव आणि एक प्रल्हादू. बैसून दोघंही तांगेल भक्तच पळय, तागेल प्रल्हादाला नातू आणि वामनाले भक्तू. त्यांनी गौरव करते आस बैसून तागेल गौरव सांग गुणगान करते आस. आणि ती मूर्ती त्या भक्ता हाता दाखवून मुखार 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 वत्त 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 कलियुगांतू 8th सेंचुरींतू केरळांतू त्रिचींतू ती मूर्ती येवन राबल्या. आमगेले स्वामी अ, अ, तांगेलें नांव कसं न्हय, विजयेंद्र तीर्थ स्वामी. तांकां देख पडटा की एक बाय आसा थंय, व्हडली बांय आसा. ताची बांय वयर एक नाग राबला. कसं की सांगता आसा, दिव्य संकेत दिता आसा. स्वाम्याक कळ्ळें कसं की आस शांत म्हणून. पूण तांणी तें सांगलें की पळय उदकाक कसो आसा म्हणून. उदकांतू तांकां ती नरसिंह देवाळी मुर्ती पेळ्ळ्या. स्वाम्याक भारी खुशी जाली आमगेल्या की म्हाका देवान दर्शन मेळ्ळें. कसो अनुग्रह केला पळय. संकेत दिवन हांव हांगा आसा म्हूण सांगला आणि प्रत्यक्ष मेगल्या यंत्राक ती मूर्ती प्रकट केल्या. म्हणून देवान ती मूर्ती स्वाम्यान घेवन आश्रमाक गेल्ली ती. खंय दवरली पळय, उज्जो. दवरले कडेन उजो लागता, दवळ कडेन उजो लागता, दवळ कडेन उजो लागता. आश्रमांत तूं लढाय जाता आसता. हां, सकट लढाय करपाक बसल्या ती. खंय दवरले कडेन लढाय जाता, खंय दवरले उजो येता. मस्त काळ प्रयत्न केले मागीर स्वाम्या रडणे आयला की म्हाका दिसता हांव मस्त अपराध करता आसा. मेगल्या हातान तुगेली सेव जायना. प्रत्येक वडे उजो लागता. अशें दिसता की म्हाका मेगल्या फावटी तुमकां कोप आयला म्हणून. आतां हांव तुमगेली मूर्ती घेवन समुद्रांत उडकी मारून आत्महत्या करता आसा, जीव काण घेता म्हणून. तेन्ना देवान सांगिल्लें आसा स्वाम्याक की मेगेलें स्थान हें न्हय. म्हाका तूं मुल्के व्हरका म्हणून. थंय वचून राबोवका. तर देव हांगा माथ्यार घेवन आमगेले स्वामी भायर पडले ते. दीसभर चमकुचे आणि रात्री एक कडेन राबचें आसा. रात्री आपण सकाळीं चमकुचें आसा. चमकून ते पेडीबुद्र म्हणून गांव आसा. थंय रावणान येवन शिवलिंग स्थापन केल्लें आसा. ती मस्त व्हडली काणी आसा, सांगता संक्षेपांत.
थंय पावली ती. आणि आता 5 किलोमीटर मात वरला, 5 की 7 किलोमीटर मात वरला, आणि रात जाल्ल्या. तर थंय राया कडेन गेल्ले तांणी, की आतां आमकां रात जाल्ल्या, रातीर आमचो जाग दितोय. तर राय म्हणटा, जैन रायो, तुम्ही कोण आसा ती? खंय देगून आयली ती? मेगले काय तुगेले रावपाची जाग ना, हांगा रावपाचें जाग ना, वचात तुमी. त्या स्वाम्याक मस्त बेजार जालो, की देव केन्ना तुमगेल्या दारां बागला आयला, तेन्ना अशी राय सांगता काय, आतां आमकां आमकां राबचें ना, आमी रातची वचचें आसा, आजी रातची न्हिदोवचें ना आनी खंय मुक्काम करचें ना, तशी वचचें आसा म्हणून तांणी भायर सरलीं तीं सगळ्याक घेवन. आणि रायाल्या घरांतल्यान भायर पडले सुद्दाक त्या पुरा तेगेल्या घराक उजो लागला, महालाक तेगेल्या पुरा पॅलेस उज्यार येयला. आणि उज्जो लागून इतली व्हडली ज्योत जाल्ल्या निर्माण, आकाशांत ज्योत गेल्या. ज्योत म्हळ्यार फ्लेम, सच अ बिग फ्लेम, की 7 किलोमीटर थंय प्रकाश पडला रातींतू. 7 किलोमीटर रोड वॉज lit बाय दॅट फ्लेम. त्या ज्योती प्रकाशानं 7 किलोमीटर रस्त्यार प्रकाश पडला. आणि वगी 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 चमकून थंय स्वामी देवाक घेवन पावता ती. पावली मागीर सकाळीं खंय खंय देव दवरचो प्रयत्न केलो पळय, थंय उज्जो. खंय दवरचो प्रयत्न केलो, थंय उज्जो. आतां कशें करचें? हांगाय उज्जो, थंय उज्जो आशिल्लो, हांगाय उज्जो, आतां कशें करचें? मागीर संकेत जाला, की शांभवी नदी किनाऱ्यार, शांभवी नदी खंय आसा पळय, बँक्स ऑफ द रिवर, थंय वचून दवरका म्हणून. आणि शांभवी नदीन तूं पावली मागीर थंय ताचे बगलेन तूं केन्ना दवरलें पळय, तेन्ना उज्जो लागचें बंद जाला. आणि तो दिसू प्रतिश्ठे पुन्नव. तांचं पळय नांव मार्गशीर्ष पौर्णिमा पुन्नव. त्या दिसारी आमगेल्या स्वाम्यांनी नरसिंहवाल स्थापन केल्या मुल्केंतू. तो दिवस आमगेले प्रतिश्ठे पुन्नव. तर हे प्रल्हाद नरसिंहवाल काण आसा पळय, ते आमगेल्या देवस्थानांक कलियुगांचो संबंद आसा. आणि त्या पुरो काणी बरयल्ली आसा आमगेल्या देवस्थानाक बुकां बरयल्ली आसा पुरो काणी. कशी कशी प्रल्हादान पूज केलेली नरसिंह मुर्ती कशी केरला पावली, कशी ते स्वाम्या मेळ्ळी, आनी कशी स्वाम्यान ताका मत्यार दवरून समकून मुल्के थंय हाडून सोडल्या. आनी आमकां आजी आमगेले खातीर प्रल्हादान पुजिल्ली मुर्ती आमकां आजी पळोवचें मेळटा मुल्के गेल्लेरी. अशी ही भारी संत काणी आमगेले चैतन्य महाप्रभून 200-300 पटी आयकलेली काणी. कितली पटी आयकल्यारय आमगेलें समाधान जायना. तशी भारी चंदी काणी. असं म्हणून सांगता सामने प्रल्हादान कसन केल्लें पळय देवा खातीर. कसनय अपेक्षा दवरनी. म्हाका राज्य जावका, म्हाका मोक्ष जावका, म्हाका हें जावका, म्हाका तें जावका. कसनय अपेक्षा ना दवरनासली तांणी देवाली सेवा केल्या. कितले कश्ट सहन केला तांणी. आमकां कोणाक सांगचें ना तुवें, की आमकां तागेले परस चड कश्ट आसा म्हणून. आज जरी आमकां कोणाक सांगचें जायना, की आमकां आमगेल्या जिवनांत तूं मस्त कश्ट आसा, पण प्रल्हादा इतले कश्ट आसा म्हणून आमकां सांगचें जायना कोणाकय. इतले कश्ट आज कोणाय सहन करनी. इतले नमुने कश्ट, कितले नमुने कश्ट. आणि प्रतिपंत मारचे खातीर प्रयत्न करता आसत. अशें न्ही तुमकां ताप येता, खांक येता तशें न्ही. प्रतिपंत तुम्ही मोरका म्हणून प्रयत्न करता आसत. विविध प्रकारे प्रयत्न करता आसत. तांतुल्यान केन्ना देवा बद्दल कोप ना. अशें म्हणलें ना, देवा हांव इतली भक्ती करता आसता, म्हाका इतले कश्ट कित्याक दिता तुमी म्हणून. कसोय प्रश्न केलेलो ना. देवालें नांव मात घेतिल्लें आसा. देवाकय बेजार जाला. देवानय सॉरी म्हणला. हांव तुगेले म्हाका तूं क्षमा कोरता. हांव तुगेले खातीर म्हगेले खातीर तुवें कितले कश्ट सहन केल्या म्हणून सांगलें. तेन्नाय तो सांगता, की म्हाका कसलेय कश्ट जायना देवा, म्हाका कसलेय कश्ट जायना. अशें आमगेले प्रल्हाद. आदर्श भक्त. सकट भक्तगण तागेल्यान प्रेरणा घेता आसत. सगळा पयशी श्रेश्ठ भक्त. संताल्या खातीर आदर्श आसा प्रल्हाद आमगेलो. अशी भक्ता खातीर देवान ब्रह्मान दिलेलें सकट वरदान तशी दवरून ब्रह्माल पुरा सन्मान राखून हिरण्यकशिपू वध केला. म्हगेलोय भक्त ब्रह्मा ताणें वरदान दिल्लें आसा. तें कट्ट कशें करचें? तागेलें वरदान पूर्ण तशी दवरून तरी देवान ताका तागेलो वध केला. देव कसं करचें पावना. देव कसंय करचें जाता. एनीथिंग पॉसिबल. ताण लेखिल्लें की इम्पॉसिबल म्हाका मारचें म्हणून.
इतली वरदान मेळ्ळां म्हाका. त्या पुरा वरदान तशी दवरनू नरसिंहदेवान हिरण्यकश्यपूल वध केला. आमगेल्या जिवनांतू प्रभुपादान सांगिल्लें आसा की कसले तुमकां कश्ट जाता केन्नाय, कसले म्हूण कश्ट आसा, सकाळपाशी सुरवेक नरसिंहदेवा उडगास कोरता. नरसिंहदेव आमगेलो रक्षक, आमगेले भक्तीन तुले आनी आम जिवनान तुले कश्टाक नश्ट करचे खातीर नरसिंहदेवान अवतार घेतला. म्हणून इस्कॉनांतू प्रभुपाद स्वाम्यान सकाळी आनी सांजे 2 पंथां नरसिंह आरती म्हणचे नियम केला. किते खातीर की आमकां सगळ्यांक आमगेले भक्तीक वांचोवका जाल्यार संरक्षण मेळका जाल्यार नरसिंह देवाक प्रार्थना कोरका म्हणून सकाळ सांजे 2 पंथां नरसिंह आरती सेट केल्या आमी देवस्थानांतू. आनी इस्कॉनांतू अशी हजार कडल्यान काण आसा ती की भक्त लोकांक संकट जाल्ला, तांणी नरसिंहदेवा उडगास केला आनी नरसिंहदेवान तात्काळ तांकां त्या संकटांतल्यान मुक्त केला. अशी इस्कॉनांतू हजार कडल्यान काण आसा ती. सकट भक्तांनी नरसिंहदेवाली कृपा, नरसिंहदेवाली दया आनी सुरक्षा हाचे प्रत्यक्ष अनुभव केल्ले आसा. त्या खातीर आमकां सगळ्यांक निश्ठा आसा की नरसिंहदेव आसा आनी तो आमगेल्या रक्षा संरक्षण करता. तातूंत कसो न्ही येचन करचें, डावट घेवचें कारण ना. नरसिंहदेव आमगेले वांटू सदैव आसा आनी खास करून आमचेगेल्या जनांक आमगेल्या गांवांतू गांवचे मातशी गांव आसा ती, अनंत गांव आसा थंय सक्कड नरसिंहदेवाला भक्त आसा ती. नरसिंहदेवा नांव काडटा तांकां चेतना निर्माण जाता, उत्साह निर्माण जाता. आं हांव पळयलें आसा मुल्केंतू आनी मारुरांतू आनी मत्स गांवांतू सक्कड जे नरसिंह भक्त आसा ती गांवची गांवां, अनेक गांव आसात थंय. आमगेल्या गांवां भितरी अनंत गांवांतू नरसिंहदेवानी भारी कृपा सगळ्यांक दिलेली आसा. म्हणून आमी सकयल जाणां आमचेगेली मनशां नरसिंहदेवा खातीर भारी कृतज्ञ आसा ती, ऋणी आसा ती आनी धन्यवाद दितात नरसिंहदेवाक की तुमी आमकां विशेष रुपान आमगेल्या गांवांत येवन राबिल्ले आसा. आमगेल्या गांवांतू सगळ्यांक दय केल्ली आसा, सगळ्यांक संरक्षण दिल्लें आसा, सगळ्यांक भक्ती दिल्ली आसा. म्हणून आमी नरसिंहदेवा खातीर भारी ऋणी आसा ती, भारी आमगेलो धन्यवाद आसा देवालो. हरे कृष्णा. थँक यू व्हेरी मच. हरी बोल. मुरलीधर प्रभू नरसिंह प्रेयर सांगून कैद करीत की सगळ्यांक फाल्यां नरसिंह चतुर्दशी उत्सवा खातीर म्हगेले हार्दिक शुभकामना, हार्दिक शुभेच्छा आनी बेस्ट विशेस सगळ्यांनी लायक करून